सरकारान इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट विधानसभेत मांडलो। गोयचे जीएसडीपी 12,860 कोटीन वाढलो, 13.73% मायज। 2023-24 जीएसडीपी 1,06,532 कोटी, पयली 93,672 कोटी आशिल्लो, अंदू 13.73% वाढ। अर्थव्यवस्थेत प्रायमरी क्षेत्राचो वांटो 6.41%, सेकंडरी 51.97%, जाल्यार टर्शरी 41.62%। 2021-22 दर एक व्यक्तीची येणावळ 5,39,000 आशिल्ली, 2022-23 5,96,000 पावल्या। राज्यावेले रीण 2,031 कोटी वाढले, 24,000 कोटींक तेंकले। गोंयावेले रीण 23,971 कोटी। गोंयकारांची बँकांनी डिपॉझिटां 5,500 कोटीन वाढली, 1,12,000 कोटी डिपॉझिट। वेगवेगळ्या बँकांनी मेळून 35,729 कोटी रुपयांची रिणां। देशी विदेशी टुरिस्टांत वाढ, देशी टुरिस्टांत 2.61%, जाल्यार विदेशी टुरिस्टांत 138% वाढ। टुरिस्टांचो आंकडो 76 लाखां मेरेन पावलो। कोविड अरिश्टा पयलीं 80 लाख आशिल्लो, पोरू 72 लाखांचेर पाविल्लो। राष्ट्रीय जनगणना आयोगा प्रमाण गोंयची लोकसंख्या अदमासान 15,87,000, तातूंत 7,99,000 दादले, जाल्यार 7,88,000 बायलो। 2011 सेन्ससा प्रमाण लोकसंख्या आशिल्ली 14,05,854, पोरूचे अदमासा प्रमाण आशिल्ली 15,75,000, लोकसंख्येत 8.23% वाढ। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।